Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. प्रत्येक फावटी म्हादईच्या वेगवेगळे फावटी टिका केली वता. म्हादई सेल हो आमी वेगळ्या पद्धतीत फॉर्म करून ताचे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन राज्याचो अटॉर्नी जनरल हांच्या बरोबर तशेंच गोंयांतलो वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो म्हादईच्यो केसीस ह्यो डायरेक्ट कम्युनिकेशन म्हादई सेल एजी बरोबर जातल्यो. हे आमी परत एकदा प्रत्येक फावटी म्हादईच्या विशयावरील टीका करपी लोकांक हांव सांगपाक सोदतां, म्हादईच्या केसीच्या बाबतीत हे सरकार कसलेच कॉम्प्रोमाइज केन्नाच करचें ना आनी हो लढो म्हादईचो विजय जाय पर्यंत, गोंया खातीर म्हादईचें उदक मेळा पर्यंत अशाच पद्धतीन चालूय उरतलो. मायनिंग उद्योग हो गोंय राज्या खातीर अर्थवेवस्थेचो एक प्रमुख भाग जावन आसा. ह्या उद्योग कायद्याच्या कक्षेत येवपी सुनियंत्रीतपणान चालीक लावपा खातीर आमी प्रयत्नशील आसात. फाटल्या आर्थीक वर्सा सावन आमी पळयता की मेजर मिनरल्स हातूंतल्यान 96.26 कोटी आणि मायनर मिनरल्स हातूंतल्यान 3.4 कोटी असो अंदाजे 100 कोटीचो महसूलय बी आमी मायनिंगांतल्यान जमयलो. दोनूय जिल्ह्याच्या मिनरल फंडांतल्यान जवळपास आरोग्य खात्यात कोविड महामारीच्या वेळार जवळपास 28.18 कोटी हाची मदत आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान कोविडा खातीरय दिवपाक शकले. द गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल 2021 हे आतांच जाल्ल्या विधानसभेंतल्यान आमी पारीत करून निश्चितच आम्ही मायनिंग कॉर्पोरेशन हे सुरू करून मायनिंग भागात आशिल्ल्या पुराय सांगे आसतले केपे आसतले धारबांदोरा आसतले पाळी आसतले थिवी आसतले ड्युजल आसतले ह्या पुराय मायनिंग भागांतल्या लोकांक परत एकदा जे मायनिंग नव्यान सुरू करपाची उमेद आनी सुरू करतले हाची हांव आश्वासनय दिता. आमी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे आधुनीक गोंयच्या जिवनांतलो एक मानबिंदू ठरतलो. हो पुराय प्रोजेक्ट जो आसा हो 35.22% आतापर्यंत पुराय जाल्लो आसा आणि पुढल्या 15 ऑगस्ट 2022 म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण लोकार्पण जे आसा निश्चितच आम्ही करतले हाची म्हाका खात्री आसा. गोंयच्या मुक्तीच्या 60व्या वर्सा आमी आसा. प्रत्येक घरापर्यंत आमी नळांतल्यान उदक दिवप हे आमचे कर्तव्य आसा आणि ते आमी करीत आसा. खबर आसा त्या खातीर आज हांव घोषणा करता येता त्या 1 सप्टेंबरा पासून आमी 16,000 लिटर पर मंथ हे गोंयकारां खातीर उदक फुकट दिवपाचें थारायल्लें आसा आणि निश्चितच हाचो फायदो म्हज्या मूळ गोंयकारांक प्रत्येका पर्यंत पावतलो आणि हाचो फुकट उदक दिवप हे आमी त्या तरेन ताचो डिसिजनय घेतलेलें आसा. प्रधानमंत्री प्रगती ह्या धर्तीचेर गोंय राज्यांत आमी अशाच पद्धतीची गोवा प्रगती ह्या हातूंतल्यान 100 प्रकल्प जे आसा हे येता ते 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत पुराय करपाचें थारायल्लें आसा. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या योजनेची आम्ही आजपासून सुरुवात करता जो आमच्या केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आमकां मेळ्ळेलो व नवीन आधुनिक प्रकल्प आसा आणि हाची सुरुवात आम्ही आयच्यान करता. बिल जे येता पर मिटराक तेचेर 16,000 लिटर उदक हे पर म्हयन्याक आमी फुकट दिता. दर मनशाक इट इज 16 क्युबिक मिटर दर फॅमिलीक 500 लिटर उदक पर दिसाक लागता. हेजो एवरेज करून एका मनशाक 100 लिटर उदक हे सगळ्या कामां खातीर लागता. हाचो सारसार विचार करून गोंयच्या जवळपास म्हणजे 60% फॅमिलीक हे म्हाका दिसता अंदाजे वेवस्थीत उदक जर तेंच्यांनी वापरलें जाल्यार बिलां फारीक करची पडची ना. हे गोंयांतलो असो अभिनव उपक्रम आसा. लोक पेट्रोलाचेर म्हणटाले म्हाका दिसता पेट्रोला पेक्षा उदकाची चड गरज आसा आनी निश्चित रित्या गोंय सरकारान लोक कल्याणकारा खातीर घेतलेलो हो उपक्रम आसा.